साळगाव कोयराचो प्रकल्प हो वर्ल्ड क्लास प्रकल्प म्हूण सरकारान दावो केल्लो. 10 वर्सांचो एग्रीमेंटूय त्या वेळार केल्लो. मात आतां 3 वर्सांनीच हो वर्ल्ड क्लास प्रकल्प बेकार थारलो काय कितें? सरकाराक कित्याक मशिनरी अपग्रेड करची पडली असो प्रश्न आम आदमी पक्षान सरकाराक केला. आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आमी पळयलां न्यूज पेपराचेर किंवा मिडियाचेर जे आमी पळयतात की गार्बेज प्लांटाचें प्रकरण कशें चलता तें. थंय कोण कोण मंत्री कितें कितें म्हणटात आनी लोकांचो हितून लोकांचे प्रश्न आसा. आम आदमी पार्टी गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदता की हे आतां प्लांट एक वर्ल्ड क्लास प्लांट म्हणून तयार केल्लो, एक दावो केल्लो की एक वर्ल्ड क्लास प्लांट तयार करतले. हे वर्ल्ड क्लास प्लांटाचेर बूटचो एग्रीमेंट केल्लो, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रान्सफर 10 वर्सां खातीर. हो वर्ल्ड क्लास प्लांट 3 वर्सांनी ऑब्सोलीट जालो, बेकार जालो काय, काबार जालो काय तो. मशिनरी अपग्रेड करपाची गरज पडली तांकां. तेन्नाचे चीफ मिनिस्टरान म्हटलेलें की हो वर्ल्ड क्लास प्लांट जो आसा वर्ल्ड क्लास टॅक्नॉलॉजी वापरतले आनी अनसेग्रिगेटेड वेस्ट. हे 39 लोक गेल्ले ऑस्ट्रिया, जर्मनी गेल्ले पळोवपाक आनी अनसेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्ट करता ते पळयले तेंच्यांनी आनी सांगलें की हांगा अनसेग्रिगेटेड वेस्ट हे प्लांटार एक्सेप्ट करतले. हो प्लांट स्पेशली डिझायन केला ताका लागून आनी म्हणून तो इतको खर्च 145 कोटी. आतां सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा की आमी अनसेग्रिगेटेड वेस्ट घेवंक शकना कित्याक प्लांट ताका लागून डिझायन केल्लो ना. जरी तर हे खरें तर जाल्यार लोकांक फटयले काय, ते जे कॉम्प्रोमायज केला काय तेंच्यांनी मशिनरीचेर आनी जे एक सांगलें आनी दुसरेंच आमकां दिलें. खरेंच 145 कोटी मोडल्या काय कोणाचे बोल्सान गेले पयशे ते आमकां कळना. ते तेंच्यांनी जरा सांगचें. हो वर्ल्ड क्लास टॅक्नॉलॉजी म्हणटा तर मनोहर पर्रीकर बाबान तेन्ना म्हटलेलें, लेट मनोहर पर्रीकर म्हटलेलें की हे प्लांटार आमकां पिकनीक करपाक मेळटलें. इतको साफ शुद्ध प्लांट आसतलो तो. आतां म्हाका दिसता हे पयलीं कॅबिनेट मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी पयलीं एक पिकनीक करची. तेंच्या फाटल्यान मागीर जे बाकीचे आमदार आसा तेंच्यांनी एक पिकनीक करूनी आनी जे जिल्ला मेंबर आसा, पंचायत आसा तेंच्यांनी फाटसून पिकनीक करूनी मागीर लोकांक कळटली की खरेंच हे क्लीन स्वच्छ प्लांट आसा, हो खरोच वर्ल्ड क्लास टॅक्नॉलॉजी आसा आनी थंय पिकनीक करूंक मेळटा काय ना तें खरेंच कळटलें आमकां. हे आतां एग्रीमेंट 10 वर्सांक केल्लो, 3 वर्सांनी अपग्रेड करपाची गरज पडली. हे अपग्रेड करपाक 90 कोटी मोडपाक सोदतात. हे परत लोकांचे पयशे कित्याक? एग्रीमेंट 10 वर्साचो आसतना हे ऑर्गनायज्ड बूट एग्रीमेंट की ऑर्गनायज्ड लूट एग्रीमेंट तें आमकां कळना. तें जरा लोकांक सांगचें. हो प्लांटाचो कॅपॅसिटी आसा 100 टन आनी हो प्लांट जो चलता तो एज पर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स 2016 हेचे प्रमाणे चलपाक जाय. सालिगांव सिवीक एंड कंज्युमर सेलान एक केस केल्ली तेंचेर आनी हायकोर्टान आनी हायकोर्टची ऑर्डर आयिल्ली, एनजीटीची ऑर्डर आयिल्ली आनी तेंच्यांनी डायरेक्टिव्स दिल्ले की कशे प्रमाणान वेस्टाचें सेग्रिगेशन करून आनी प्लांट कसो चलोवचो तो, अशें चलता काय. जेन्ना आमकां खबर आसा हो बूट एग्रीमेंट आतां प्रॅक्टिकली लूट एग्रीमेंट जाल्लो आसा, तेंच्यांनी पब्लीक डोमेनान हो सगळो डेटा दिवनी की खंयचे पंचायतीन कितके कलेक्ट केले, खंयचे पंचायत कितको गार्बेज धाडटा. आनी जरी तर लोकांक तुमी फटयतात, हे केन्ना केन्ना एक्सपान्शन म्हणटा, केन्ना केन्ना अपग्रेडेशन म्हणटा. फरक कितें तेतून ते लोकांक कळयात. लोक रावले आयकपाक.